सिवरेज कॉर्पोरेशन राज्यातल्या सिवरेज व्यवस्थापनाक आता सावन सिवरेज कॉर्पोरेशन पळयतले। सिवरेजी कडेन लक्ष दवरपा खातीर सिवरेज कॉर्पोरेशन हे एकमेव ऑथॉरिटी आसतली जी सगळ्या प्रकारच्या सिवरेज कामा खातीर आनी देखरेखीक जापसाल धरपाक आसतले। ONM सयत गोंय राज्यातले नवे प्रकल्प नेटवर्क स्थापन करपाचें काम सिवरेज महामंडळाक सोपयतले। सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान ह्या वर्सा टोका हांगासर 27 MLD आणि 15 MLD सांडपाणी उपचार प्रकल्पा खातीर टर्शरी ट्रीटमेंट सुविधा दिवपाचो प्रस्ताव मांडटा। ताका लागून 53 कोटी रुपयाचो खर्च येतलो। सभापती महाशय, फुडल्या 25 वर्सांच्या मलनिस्सारण गरजेची पूर्तता करपाक म्हजें सरकार गोवा सिवरेज मास्टर प्लॅन 2050 चालीक लायतले। पुराय राज्यांतलो सिवरेज नेटवर्क विशेष करून किनारी भागात आसपी सिवरेज नेटवर्क वेवस्थीत चालीक लावन न्हंयचें उदीक दूषित जावचें ना हाची आमी जतनाय घेतले। भारताची पहिली व्हॅक्यूम सिवर नेटवर्क सिस्टीम पणजे सुरू जाल्या हे ह्या हावजाक सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। सभापती महोदय, कांय वाठारांनी सिवरेजचे जाळे घाल्ले आसून लेगीत लोक ह्या जोडणी लावपाक येवपाक अडखळटात। ताका लागून दुशीताय येता। मलनिस्सारण कार्यक्षम रितीन करपाक आनी पर्यावरण प्रदूषणाचेर आळबंद हाडपाक हो सिवरेज लायनी घालपाचो हेतू आशिल्लो। सिवरेज नेटवर्क जोडणी वाडोवपाचो उपाय म्हणून जे लोक सिवरेज जोडणी खातीर पात्र आसतनाय पूर्ण फायदो घेनात अशा रहिवाशाच्या निवासी जोडणी खातीरचो त्यांच्या उदक शुल्कात अतिरिक्त 50% आणि वेपारी जोडणी खातीर त्यांच्या शुल्कात अतिरिक्त 100% बिल आकारतले। सिवरेज जोडणी घेतल्या उपरांतूच शुल्क परत सामान्य करतले। इट इज अ कंपल्सरी। ह्या वर्सात 2 नवे प्रकल्प सुरू जातले, सांखळे आणि पर्वरी हांगासर। आर्थीक वर्सा सकयल जिल्ल्या सिवरेज येवजणेक पुराय जातल्यो। मडगांव, नावेली आणि बाणावली 25 कोटी, 35 कोटी आणि 45 कोटी। कोलवा, मडकय, पर्वरी, कुडचडे, तालिगांव, वास्को हांगासरी सिवरेज स्किमी ज्यो आसा पळय न्ही 75, 15, 10, 14 अशें मेळून टोटल ऑल टुगेदर 264। ह्या वर्सा चालू सिवरेजचें काम पुराय जातकच गोंय मलनिस्सरण कवरेज 30% वाडटली। सभापती महाशय, कुडचडे आणि भोवताणच्या वाठारांनी प्रदूषण उणें करचें आणि जुवारी न्हंयचें संवर्धन करचें काम फेज 2 केंद्र सरकारच्या पावलान अंदाजे 25 कोटी रुपया खर्च करून हातात घेतले। तशेंच जलशक्ती मंत्रालयातून मंजुरी दिल्या उपरांत ह्या प्रकल्पाचो 3रो टप्पो 300 कोटी रुपया खर्च करून सुरू करतले।